वाळपयच्या सामाजिक भलायकी केंद्रात सुरू केल्ल्या फिजिओथेरपी युनिटान 1 वर्स यशस्वीपणान पुराय केले। गांवगिऱ्या वाठारांनी भलायकी सेवा पावोवपाच्या हेतान सुरू केल्ल्या ह्या केंद्रात आतां मेरेन 3200 परस चड दुयेंतींनी लाव घेतलो। ह्या केंद्रात वेगवेगळ्या तरेची फिजिओथेरपी सुविधा उपलब्ध आसा। वाळपय सयत पुराय 70 तालुक्याचे दुयेंती हांगासर उपचारा खातीर येतात। कोणो दुखप, जॉइंट्स पेन, फ्रॅक्चरा उपरांतची तपासणी अशा तरेचो उपचार ह्या भलायकी केंद्रात मेळटा। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या फुडारपणा खाला गांवगिऱ्या वाठारांतल्या दुयेंतींक उपचार मेळचो ह्या हेतान ह्या भलायकी केंद्राची सुरवात जाल्ली। हाचो फायदो आता कितल्याशाच गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक जावपाक लागला। ह्या युनिटांतल्या प्रशिक्षीत फिजिओथेरपिस्ट आणि मदतनीसांकडल्यान दुयेंतींक बरी सेवा आणि दिसान दीस बरो प्रतिसाद मेळत आसा। पहिल्याच वर्सात मेळिल्ले हे यश ग्रामीण आरोग्य वेवस्थेतले एक सकारात्मक पावल थारपाक लागला। माझे नाव अनुजा वासुदेव गावस। हांव वाळपय CHCन फिजिओथेरपिस्ट म्हणून काम करता। आता आम्ही गेल्या वर्सांसून फिजिओथेरपी युनिट हांगा सुरू जाल्ल्यान आता 1 तारखेक 1 वर्स कंप्लीट जाता आमकां फिजिओथेरपी युनिटा। हांगा कमीत कमी म्हयन्यान आमी एक 280 to 300 पेशंट्स पळयता। सो आता नियरली एका वर्सान आमचे 3000ाकून चड पेशंट रजिस्टर्ड जाल्ले आसा। हांगा न्यूरो केसीस जावं, स्पोर्ट्स कंडिशन, ऑर्थो केसीस, गायनेक, जिरिएट्रिक्स और एज रिलेटेड कितेंय प्रॉब्लम आशिल्ले पेशंटांक ह्या युनिटाचो खुबसो फायदो जाला। हांगा आमकां जाय ती पेशंटांक जाय ते एडवान्स तरेची यंत्रां, फावा ते सुविधा सगळे प्रोवायड केल्ले आसा आमकां। सो पयलीं हांगा लागीं कांय फिजिओथेरपी सेंटर नाशिल्ले कारणान खुबश्या लोकांक पयस GMC नाझिलोन वचून ट्रिटमेंट घेवपाक पडटाली। बट आतां हांगा लागच्या लागीं फिजिओथेरपी सेंटर जाल्ल्यान हांगा खुबश्या लोकांक ताजो फायदो जाला। आनी श्री विश्वजीत राणे हांच्या मार्गदर्शनाक लागून हांगा फिजिओथेरपी युनिटाची सुरवात जाली आनी हांगाच्या लोकांक वाळपय जावं सत्तरीच्या सगळ्या लोकांक ह्या युनिटाचो खूब फायदो जाला। खंयसरूच फिजिओथेरपी सेंटराची सोय नाशिल्ल्या कारणान चडशे लोक आपल्या आंगार म्हयनो 2 म्हयने अशेंच दूख सोसून रावताले, कित्याक तांकां पयस वचपाक वेळ पावनाशिल्लो आनी जायते सुविधा नाशिल्ले वचपाक। बट आतां हांगा फिजिओथेरपी सेंटर सुरू जाल्ल्यान जायत्या लोकांक ताचो खूब फायदो जाला। म्हणजे जायत्या लोकांक आपल्या चलपाक जांकां चलूंक जायनाशिल्लें, जाणट्यांक जांकां आर्थरायटिसाचो प्रॉब्लम आशिल्लो, नर्व रिलेटेड कितें इश्यू आशिल्ले, तांचे जायते इम्प्रुवमेंट जाला। न्यूरो केसीस जावं, तांकां प्रत्येक फॉलोअपाक GMCन वचपाक, ट्रान्सपोर्ट ह्या सगळ्या गोश्टींक पयशांचो खूब प्रॉब्लम जातालो। बट आतां लागच्या लागीं सुविधा आसल्यान तांकां बरोच खूब फायदो जाला ह्या गोश्टींचो। हे फिजिओथेरपी युनिट जेन्ना हांगा नाशिल्लें तेन्ना वाळपयच्या आनी आसपास रावपी लोकांक खूब त्रास जातालो। नियरस्ट फिजिओथेरपी जे युनिट आशिल्ले ते एक तर आजिलो किंवा गोवा मेडिकल कॉलेज, त्या खातीर लोकांक 50-60 किलोमीटर ट्रॅव्हल करून वयचे पडटाले। तांकां खूब त्रास जातालो। एक तर ते पेशंट आशिल्ले आनी तांकां इतले ट्रॅव्हलिंग करून ते एकदम सारके जाम जाताले। लोकांचो हो त्रास पळोवन माननीय आरोग्य मंत्री श्री विश्वजीत राणेन हांगा इमिजिएटली फिजिओथेरपी सेंटर सेटअप केलें। आता हे फिजिओथेरपी सेंटर एक सक्सेसफुल 1 वर्स हांगा कंप्लीट करता। सपना सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।